म्हाका याद जाता बाबूश मनसुरान एक स्टेटमेंट केल्लो की तिसवाडी तालुको ताणें अख्खो विकतो घेतलो आणि तिसवाडी तालुकान त्याचे शिवाय या सगळे मतदारसंघात म्हणजे तिसवाडी तालुका म्हणजे हांगसर जे सगळे मतदारसंघ येतात सांताक्रूज, सांतांद्रे, तालिगांव, पणजी, कुंभरजुआ हे सगळे ताणें विकते घेतल्यात आणि हांगसरले सगळे मतदारय विकते घेतल्यात अशें ताणें बीजेपीच्या लिडरांक सांगलां की तो हांगा येतलो सगळी मतदारसंघाचे काबीज केले म्हणून. आणि त्याच्या नंतर तिसवाडी तालुकांक जे सेल्फ रिस्पेक्टेड गोंयकार सिटीजन्स आशिल्ले त्यांचे भितर एक वेगळी तिडक निर्माण झाली. कोण बाबूश मनसुरात जो आमकां विकते घेऊन आमकां गृहीत धरता की ह्या मतदारसंघात तो सगळे आमदार निवडून हाडटलो म्हणजे इतले आम्ही गोंयकार लाचार जाल्यार काय म्हणून. आणि त्याच्या नंतर ह्या सगळ्या तालुकांक असंख्य लोक मुखार सरले आणि वेगवेगळे लिडरशिप मुखार हाडपाक कॉमेस केली. आमी पळयता ह्या सगळ्या मतदारसंघात एक बरे लिडर्स आयज काँग्रेस पक्षान जॉईन जायत गेले. ते जावं सांतांद्रे, ते जावं मागीर सांताक्रूज, ते जावं मागीर कुंभरजुआ. आणि त्याच्या नंतर आमकां प्रश्न पडटालो की तालिगांव आणि पणजे आमकां घट करपाक जाय. गेले 6 महिने हांव आमचे सीएलपीचे लिडर आमी वेगळे वेगळे लिडर्स जे आसात पणजे, तालिगांव मतदारसंघातले तांचे कडेन संपर्क कॉमेस केलो. तोणीचे बरे मागपी मुखार सरले. खुबश्या म्हाका आमच्या मनात थोडो दुबाव आशिल्लो की हाचे पयलीं बाबूश मनसुराताचे हो एक धोको दिवपाचो हो राजकारणी. हाचे पयलीं आमची बी फॉर्म सुद्दां घेवन ताणें आमकां कसो करून फटयल्लो आसा, गोंयकारांक कशें फटयल्ले आसा हे गोंयकार विसरलेले ना आणि ही गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी विसरलेले ना. त्याच्या नंतर सगळ्यांनी विश्वास दवरून ताका पणजे मतदारसंघात तिकेट दिली. पणजे मतदारसंघात लोकांक भोंवता आसतना प्रत्येक घरांनी आमकां विचारले हो तुमचे रावतलो मरे म्हणून. त्या टायमार एक वेगळी हे आशिल्ली की पणजे हांगा बीजेपी घडोवपाक जाय आशिल्लो. आणि तेन्ना सगळ्यांचे एक इमोशनल सगळ्यांनी काम केलें. दिगंबर बाब आमी घरांनी भोंवले आणि लोकांकडे आमकां एकूच आयकुपाक येताले तुम्ही बाबुशा पातयतले काय म्हणून, बाबूश तुमचे बरोबर रावतलो काय म्हणून. आणि त्याच्या नंतर कांयच दिसांनी आमच्या 9 आमदारांक घेऊन तो बीजेपी पक्षांत प्रवेश केलो. जशी त्याची संवय तशी ताणें इमिजिएटली करून दाखयले. आणि ज्या कोणी सगळे एक वेगळे उमेदीन वेगळे हेणे बाबुशाक वोटिंग करून हाडलेले ते सामके नाखुश जाले की गोंयांत भर त्याची तिडक पसरली. पणजे मतदारसंघात, तालिगांव मतदारसंघात सुद्धा तेजो जो एक विश्वासघात ताणें केला सगळ्या लोकांचो काँग्रेस पक्षाचो त्या हेचेर वेगळी तिडक लोकां भितर आयज जाल्ली आसा. आनीक लोक पर्याय सोदपाक लागल्यात. ह्या 5 मतदारसंघाक एक पर्याय म्हणजेच काँग्रेस पक्ष. तालिगांव पक्ष मतदारसंघात खूप डिफिकल्ट जाताले आमकां आमची संघटनाच उबी करपाक. मतदारसंघात एकदा एक फॅमिलीच येता आनी कॅप्चर करता. सो आयज मनसुरात फॅमिलीन तालिगांव हे तेजे भाट अशें करून दवरलेले.